माझे सेकंड ड्रेस लूक ते वयतले आमी आतां मोर्जीम बिचार शूट करपाक. तो खंयचे ड्रेस तुमकां आवडले कमेंट करा. तुका हें आवडलें खंय आईक हें आवडलें खंय म्हाका तो आवडलो. म्हाका ते आवडले. अशें आसा आनी ताका वेल अशें आहा फाटल्यान टेल टेल ओके. शेपटी वाटलो शिरकात बीन जाय शेपटी. आतां आमकां गाडयेर वचोंक जाय. उडवले. सो आतां आमकां गाडयेर वचोंक जाय. हें पोटलो घेवन चला बिचार मेळटा तुमकां. चला ही कितें काडटा फुटलो मम्मी. धरपाक हांवें आकाशा रितूक आपयल्ले गेले ते घेवन. आतां हें म्हाका घेवचें पडटा हांगा पोटलो पळय धरून. आनी कितें शी सकाळ सोडके मम्मी म्हणटा. पावली आमी बिचार. ताका म्हटलं धर म्हटलें मातशें पोटलो. म्हाका जावपा जालें. रुमान बरें दिसता बसोंक. एसी न्ही भायर सरले की गरमी स्टार्ट अर्द सारकें. आतां आमकां थंय भितर वचोंक जाय. पळय आतां आमकां अशें वचोंक जाय दिसता. मैं आगे आगे तू पीछे तू पीछे पीछे. लोक खूब आहा न्ही बिचार. लय दिसता म्हाका. हे पळय लोक कितले आहा पळय. मैं आगे आगे ये पीछे पीछे. लव कपल. शिवातान ऋतुकान कपडे चेंज करूं ना. हाडलेले ताणें आपूण चेंज मदी सेंटर न्ही. ओके. सो हांगासर करता खंय. सेंटर गो स्ट्रेट. सो तिणें म्हटलां कपडे बी घाण जाल्यार काय प्रॉब्लेम ना खंय. उदकान सो गेल्यार कपडे काय प्रॉब्लेम ना म्हटलें. थंयसर केले फोटोशूट अशें उडोवन बीन ते कितें आहा ते शिफ्टी. सो आतां आमी आतां आमी बिचार वयता. हांगा मातशें सांज जालें न्ही मातशें थंडशें हानशनात. गोदूळ आमकां खूब त्रास जाले थंयसर. 4 सुमार अशें शूट केलें न्ही वतान. हांगाच रावया. ओके. सो आतां येयला आमी हांगासर उदका कडेन. आनी एकली फॉरनर म्हणटा यू आर लुकींग ब्युटिफूल खंय न्ही. हय सावकाश ना पळय असलें असलें काम करचें पडटा अशें आतां. सो जस्ट आत्ता पावली आमी आनी रातचे व्यू पळयात. सामके बेस्ट दिसता. हे पळयात. आयली आमी हांगासर मातशें फ्रेश जाले
मातशे उदकान ते कपडे बी बरे जाले ते रेड कलर सेकंड टायम घातलेले पळय तो. ओके सो सगळें जाल्लें आसा. आतां वयता आमी घरा. जाला बरे भशेन फोटो बिटो बरे काडले. सो इतले भिना मेळचे ना. इफ ते एकदा फोटोज आयले न्ही हांव एक 10 दीस एक हांव इंस्टा शेअर करतलें फोटोज. ओके इंस्टार मागीर इंस्टा घालतलें हांव आनी थोडे एक विडियो करतलें हांव जस्ट फोटोचे. मागीर तुमकां शेअर करता मातसो टायम लागतलो. ओके सो जालें बरे भशेन न्ही गे. हय ओके सो सगळें पॅकअप केलें आमी. आतां वयता घरा. सो म्हटलें ब्लॉग हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा, शेअर करा, चॅनल सबस्क्राईब करा. तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय, टेक केअर. तर बाय म्हणटा. Bye. I love you, friends. Please say, comment, and subscribe to my channel. आई काय म्हण श्रीनाथ पॅकिंग करता. बाय. चला बाय. चला बाय. सो आयज न्ही एनिवर्सरी आनी बड्डे विश करता. सो पयली बड्डे विश करया. सो नांव आसा रायन एलेक्सेंडर. विशींग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवान तुजी हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता. तो वन्स अगेन हॅपी बड्डे रायन. सो नेक्स्ट आसा केसिया पिमेंटा. विशींग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवान तुजी हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता. तो वन्स अगेन हॅपी बड्डे केसिया. आनी एक न्ही म्हाका धाडला काल एक 17 एप्रिलाक न्ही तेंचे एनिवर्सरी आसलेले. सो आयज तांकां विश करता. सो नांव आसा गॅस्पर एंड अनिसा. हॅपी वेडींग एनिवर्सरी. गॉड ब्लेस यू बोथ विथ गुड हेल्थ एंड हॅपीनेस. सदांच हॅपी रावात हें देवा कडेन मागता. तो वन्स अगेन हॅपी वेडींग एनिवर्सरी गॅस्पर एंड अनिसा. सो आनी एक बड्डे आसा लुसिया. विशींग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवान तुजी हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता. तो वन्स अगेन हॅपी बड्डे लुसिया. सो आनी एक बड्डे आसा लॉयड. विशींग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवान तुजी हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता. सो वन्स अगेन हॅपी बड्डे लॉयड. सो आनी एक आसा बड्डे. सो नांव आसा क्लिफ जॉन बाप्टिस्ट फर्नांडीस. विशींग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ एंड हॅपीनेस. देवान तुजी हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता. सो वन्स अगेन हॅपी बड्डे क्लिफ जॉन बाप्टिस्ट फर्नांडीस. योरे Happy birthday and many blessings to you. May God make all you come to happy birthday. आणि हॅपी Happy anniversary. चला बाय.